नागरीक आनी आमकां हांगासर बरें जाल्लेच जाय. हे जे आमचे फिश मार्केट जे आसा न्हय ते सामकें ओल्ड जाला. ओल्ड म्हणजे नवीन ते पण टेम्पररी बांदलेले आहा. आतां आमकां दोगांनी कितें आसा लोकां पॉलिटिकल इश्यू चलता ते जायना बरोबर जायना आनी आमी सगळे वास्कोचे मार्केट एके कडेन करूंक सोदता आनी एके कडेन केल्या उपरांत सगळ्या लोकांकूय बरें पडटा आनी सद्या ते डर्टी आसा. लोक कोण भितर वचोंक सोदना कित्याक पयलीं उदकूय सगळें जाल्लेलें आसा आनी बरें मॉडर्न तर बांदी सगळ्या लोकांक बरें ते कित्याक पयशे कित्याक धंदो जातलो लोकांचो आमकां लोकांक बरें पडटलें आनी एकच कडेन येतलें मार्केट. आनी कित्याक सेकंडली पार्किंग हांगा बरी आसा. पार्किंगूय म्हाका बरें आसा आनी हांगा बस स्टँड म्हणजे बस स्टँड आसा फाटल्यान एकच कडेन जातलें म्हणून हांव कितें म्हणटा वास्कोचें बरें जावचें लागून बेगीनूच बांदचें आनी पॉलिटिकल इश्यू बंद करून सगळे कडेन एके कडेन MLA बी तेंचे भितर कॉन्फ्लिक्ट जाला डिस्प्यूट आसा ते एके कडेन करून बरें करपाचें इतकेंच आमच्या वास्कोकारांची मागणी आसा. आतां आमचे वास्कोचे जे नुस्त्याचें मार्केट आहा आमी ल्हानपणा पासून जाणा की आमी पयलीं थंय आसलेले मागीर हांगा नुस्त्याचें मार्केट हेंच्यांनीच बांदलेलें आहा. सो आतां कितें जाल्लेलें आहा नुस्त्याचें मार्केट जें आहा जी नुस्तेकारांक आतां सेफ्टी मातशें जावंक जाय कित्याक मातशें ते वीक जाल्लेलें आसा सगळ्यांक पडपाक केन्नाय पडोंक शकता. पूण नुस्तेकारांचे जे कशें तेंचे मना सारकें जावंक जाय तेंचे मना सारकें बांदचें आनी जे लोकूय येता लोक आमी टेम्पररी आसता आमी येता वयता पूण जाता तितले नुस्तेकारांची सेफ्टी पयलीं पळोवन तें मार्केट बांदचें. फिश मार्केट म्हाजे हिसपान नवें जावपाक जाय. हांगा लोकांक गेल्ल्यांक खूब त्रास जाता. पाणी उसळटा पांयार लागता तेंचे मातशें नुस्तें जाय जाल्यार ती बोवाळ घालता. हांगासले कावन्सिलर कोण पळयना MLA पळयना. तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाचें. MLAन तांकां आश्वासन दिलां कितें बांदतलो म्हणून ते सॉयल टेस्टिंग करता वयता काय फुडें तेंच्यांनी काय हेच घेवंक ना. ते तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन बांदचें. तेंचो कितें प्रॉब्लम आहा तो तेंणी मेळोन बसोन सॉल्व करपाचो आनी बेगीनच्या बेगीन हे फीश मार्केट बांदपाचें. जावंकूच जाय तें गरजेचें. दोनूय पार्टींक घेवन ते नुस्तेकारां आहा पळय तेंचे कितें समस्या आहा त्यो सोडूंक जायो आनी आमकां जे गोंयकार येयले हांगासर आसा पळय आनी ते इतले दीस हांगा बसता सगळ्या गाडीन ते बऱ्या भशेन बसोंक जाय आनी ते बरें मार्केट बरें जावपाक जाय म्हणजे डिसेंट जावपाक जाय. कित्याक हालींच आयकलां ह्या दिसांनी कित्याक ते पेपराचेर येयलां कितें मार्केट कंप्लीट हें जातलें फुडल्या म्हयन्यान तेचें इनोग्रेशन फावंडेशन बसयतलें म्हणून स्टोन घालतलें म्हणून कळ्ळें न्हू. ते आतां तेचें तोंड घालून तेचें नुस्तें तोंड घालून दवरपाचो ना जाल्यार ते फुडें तेचें रोखडेंच काम करून ताका वापरपाक दिवपाचें लोकांक कळ्ळें न्हू.